आयचो जो रियल लायफ इन्सिडेंट आसा खबर आसा तो टोटली ब्रुटल आसा. इतलो स्कॅरी, इतलो क्रिपी. बाकीचे इतले तुमकां हॉरर व्हिडिओ घातला पळय तेजो सगळ्यांचो बापूय इतलो डेंजरस. सांगता तुमकां टायम वेस्ट करिना. खूब वर्सां पयलीं जॉन अंकल आनी तेजो चेडो ल्हान, खूब ल्हान, एक आयसोलेटेड एरियेन मूव जाले. गोंया सोडली, गोंयाचे लायफ सोडली आनी खूब वर्सां पयलीं एक आयसोलेटेड एरियेन विलेज, गांव म्हणटा पळय थंय सेटल जालो. अंकल जॉन जो आसलो खबर आसा तेका रिसर्च करपाची खूब व्हडली कीड आसली. रिसर्च म्हणजे जे धाकटे धाकटे वर्म्स, किडे, बटरफ्लाय आनी कितें कितें बारीक बारीक जे रानान मेळटा पळय, हांगा बेजिकली दिसना बट रानान डीप इनसायड जंगल मेळटा पळय, हे सगळें तेका एक्सप्लोर करपाची संवय आसली. आनी तो एकदां भायर गेलो जाल्यार 3-4 वर्सां रिटर्न येनासलो. आनी जॉन अंकलाक बायल नासल्या कारणान तेणें आपणाच्या चेड्याकूय व्हरपाचें डिसायड केलें, तेजें एज्युकेशन बीन सगळें सोडून. बट त्या टायमार जेन्ना तो विलेजीन ते एंटर जालो तेज्या लायफान इतले ब्रुटल इन्सिडेंट जावपाचो आसलो म्हणून हांव तुमकां सांगूं शकना. इट वॉज व्हेरी 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 ब्रुटल एंड डेंजरस. खूब वर्सां पयलीं जेन्ना जॉन अंकल त्या आयसोलेटेड गांवान सेटल जालो, थंयसरले गांवांतले लोक सगळे येयले आनी ते गांवांतले लोक आदिवासी कशे आसले. म्हणजे तुमकां खबर आसा टॉवल घालून दादले मनीस रावताले आनी एक साडी कशी घालून बायलां मनशां रावतालीं, भितर कांय घालिनासली इनर बिनर. सो सारके एक आदिवासी कशे. बट जेन्ना गांवांतले लोक येयले तेजे कडेन आनी ते जॉन अंकलान तांकां सांगलें की आपूण कित्याक येयला तो, जाल्यार थंयसरल्या लोकांनी ताका सांगलें आपणाच्या भाशेन हिंदीन सांगलें की तूं हांगा जाता तितलो रिसर्च कर, पूण थंय फुडें जी रिवर आसा त्या रिवरा फुडें केन्नाच संवसारान वचो नाका. थंय तर तूं गेलय तुजी लायफ काबार. जॉन अंकलान ताका विचारलें कित्याक, कितें जालें, जाल्यार गांवांतल्या लोकांनी सांगलें थंय एक बायल रावता, खूब जाणटी, अरावंड 82-83 इयर्स ओल्ड, जाणटी सारकी. ती ब्लॅक मॅजीक करता आनी त्या ब्लॅक मॅजिका कारणान आमच्या गांवांतले खूब ल्हान ल्हान भुरग्यांची डॅथ जाल्या. जॉन अंकल तिका विचारता अशें कितें जालें की सगळ्या भुरग्यांची डॅथ जाली. गांवांतले लोक सांगूंक लागले की खूब वर्सां पयलीं जेन्ना ती जाणटी अरावंड 70 इयर्स ओल्ड आसली, म्हणजे 10 वर्सां पयलीं येयात तुमी, आतां ती 80-85 इयर्स आसतली, म्हणजे सांगतात ह्या व्हिडिओन तुमकां स्टोरी सांगता पळय ते. 10 वर्सां पयलीं जेन्ना ती 70 इयर्स ओल्ड आसली, ती खंय ब्लॅक मॅजीक करपाक खंय तेणी चालू केल्लेलें खंय त्या टायमार. आनी तशेंच गांवान ल्हान ल्हान भुरगे 6 वर्साचे, 7 वर्साचे, 8 वर्साचे भुरगे गायब जावपाक लागले. अचानक गायब जावप, तेंची डॅड बॉडी बीन कांयच मेळनासली, गायब. ओके. आनी गांवांतल्या लोकांक अशें दिसतालें की थंयसर वाग बीन कितें येतात, एनिमल्स आसता, ते एनिमल्स ल्हान भुरग्यांक अटॅक करता. बट एक रातीक एक बायलेक खंय रातचे लेट 3-4 सुमार खंय टॉयलेट जाली आनी टॉयलेटीक खंय ती जंगलान जे तेंची एरिया आहा थंय गेली. ताका पयसून टॉयलेटीक बसलेल्या कारणान त्या टायमाचे आदिवासी लोक ते तुमकां तांबयो घेवन भायर बसतात, ते खंय वयर बसोन खंय टॉयलेट करी तेन्ना ताका खंय सकयल लायट पेट्टा ती दिसली, म्हणजे उजो पेटयल्लेल्या भशेन कोणी. आनी ती म्हणटाली आमच्या गांवांत कोण असो उजो पेटोवंक येयला, कळ्ळें न्हू तुमकां. जाल्यार ती आपणाचें काम केलें आनी सकयल गेली जाल्यार ही जाणटी एका ल्हान भुरग्याची बॉडी दवरल्या, बॉडी डॅड बॉडी हा, आनी तेजेर कितें कितें करूंक लागले ताका. हें सगळें पळोवन ती आपणाच्या गांवान येयल्यान सगळ्या लोकांक उठयलो आनी गांवांतल्या लोकांक तेंच्यांनी सांगलें की थंय अशें अशें जालां. ती बायल जी सकयल जे रिवर क्रॉस करून त्या खोपीन रावता पळय ती अशें करता ब्लॅक मॅजीक. सगळे गांवांतले लोक रेडी जाले त्याच टायमार. आनी त्या टायमार कितें टॉर्च बीच ना, मशाल व्हडले जे तांकां उजो पेटयतात पळय तो, ते मशाल घेवन सगळे गांवांतले लोक सकयल गेले जाल्यार खंय डॅड बॉडी नाच आनी ती जाणटी नाच. बट जेन्ना तेजे दार तेजे जे आसता पळय, जे खोप आसा ती खोप ओपन केली, जॉन अंकलूय तेंच्या वांगडा आसलो गांवांतल्या लोकां वांगडा. पण जॉन अंकल मातसो इक्विप्टेड म्हणजे तुमकां कितें सांगू, फायर आर्म लायसन्स फायर आर्म आसले तेजे कडेन.
मागीर बाकीचे कितें कितें आसलें तेजे कडेन बॅटरीचे टॉर्च असले तांकां खबर, आदिवासी लोक थंयसरल्या गांवांतले तांकां टॉर्च बीच कांय खबरूच ना. मोबायल इलेक्ट्रॉनिक्स तेतूंतल्यान ती परे आहा, भायरूच आसा. सारकें न्हू? सारकें. एक न्यू एक्सपिरियन्स कसो. आनी तेंच्यांनी ते चिंतून जॉन अंकलाकूय सकयल येता. ती खोप ओपन केली, फूल ब्लॅकआउट, कांयच ना, लायट ना, कांय ना, कांय ना. जेन्ना भितन गेले सगळे चिकचिकीत तेल कशें. भिंतीर पयली जाली येदी डॉल आसली, डॉल. आनी ती डॉल, हांगा तुमकां फोटो घालता, ती डॉल क्रिपी असली, बुरशी डॉल, काही कुळकुळीत सारकी. आनी ती भिंतीर अशी वॉलार खिळे मारून तिका अशी भितन घातलेली. आनी तसल्यो धाकट्यो येद्यो डॉल खूब त्या रुमान आसल्यो, त्या खोपीन भितन. आनी तेंचेर हळद, मागीर पिंजर, अशी तिकली, मागीर उजवाती, मागीर अशें खूब कितें कॅन्डल बिंडल खूब कितें आसलें, जशें जे ब्लॅक मॅजीक करता पळय सेम पिक्चरांनी तुमी पळयता पळय तशें. आनी तें सगळें सिच्युएशन पळोवन लोक गांवांतले आबूज जाले. बट जॉन अंकल बींग व्हेरी स्मार्ट, तेणी कितें केलें, थंयसरले बारीक बारीक जे सॅम्पल आसा पळय ते सगळे सॅम्पल कलेक्ट केले आनी आपणाच्या कॅम्पान येले. आनी तेणी ते रिसर्च करपाक चालू केलें. ते एक टायमार तो ते एनिमल्स, बारीक बारीक जिवाणे हें करतालो. आयज तेणी कितें अलग एक्सप्लोर करपाचें चिंतलें. तितून इतलो बिजी जालो की तुमकां सांगूं शकना. एवरी डे गांवांतले लोक सकाळी रातचे सांजचे वचोंक लागले ते खोपीन वचोंक लागले पळोवपाक ती जाणटी केन्ना येता, तेका धरतले, तेका मारतले, अशें कितें तेंचें आसलें गांवांतल्या लोकांचें. बट तें जालें ना. अशें करून करून म्हयनो जालो, 2 म्हयने जाले, 3 म्हयने जाले, वरास जाले, 2 वरास जाले, 3 वरास जाले. आनी ती जाणटेची कांय जाग. जॉन अंकल बींग जॉन अंकल तो थंय आहा त्या गांवांत. तेणी खूब कितें रिसर्च केलें खूब. आनी जे तेणी ते खोपींतल्यान सॅम्पल कलेक्ट केल्लेले तितून तांकां बारीक बारीक ते म्हणजे जानवरांचे बीन खूब अशे ब्लड सॅम्पल मेळ्ळे. ओके. आनी ते सगळे तेणी रिसर्च केल्लेले. 3 वर्सां उपरांत ती जाणटी जी आसली खबर आसा ती परत एकदां येयली. बट दीस टायम इट वॉज टोटली डिफरंट. जालें कितें, त्या गांवांतलो एक तरणाटो भुरगो जॉन अंकला वांगडा रिवर सायडीर गेल्लो आनी ते रिवर सायडीचेर उदीक भरताले, प्युअर उदीक. वॉटर सप्लाय थंय नासलें न्हू, प्युअर उदीक भरताले. आनी जेन्ना ते उदीक भरताले तेंची नजर वयर गेली त्या वाटेन रिवर क्रॉस करून. जाल्यार ती जाणटी एक दांडो घेवन थंय उबी आसली आनी एक सायड तिचे सगळी कुसलेली, म्हणजे अशे वर्म्स, किडे भायर सरताले न्हू, किडे तोंडांतल्यान भायर सरताले. ते पळोवन जॉन अंकल भियालो. आनी तो भुरगो तरणाटो आसलो तो म्हणलो पळय हीच ती बायल आमी सोदताले पळय ती. ते बेगीन जॉन अंकल इतलो भियालो आनी तो इतलो भियालो की ते धांवन गांवांत गेले आनी तेंच्यांनी सांगलें की ती बायल अशी आहा म्हणून. तितूंतले 5 जे मेन तरणाटे आसले तेंचे 5-6 जाणटे सगळे मशाल बिशाल घेवन, दाणे तोणके घेवन सकयल गेले. हा कोणी व्हिडिओ कोणी म्हाका स्टोरी सांगला पळय तेज्या बद्दल हांव लास्टाक सांगतलो. ओके. जे कोणी म्हाका ही स्टोरी सांगला ते खंय भितन ओपन केले, ती बायल खंय भितन अशी बसलेली खंय अशी जाणटी ती. आनी अशी येद्दे तण ओपन केल्ले खंय आनी ती पळयताली खंय. येयले एकल्यान तोणको असो उखल्लो खंय एका दादल्यान आनी तेणी खंय हात लायन आसतना असो गट धरलो खंय तेका डायरेक्ट. असो हात लायन आसतना पयसूनच दोळ्याक गट धरलो आनी सकयल उडयलो खंय. तशें बाकीचे 6 जाण आसले तितल्यांकूय सकयल उडयलो. आनी ते 6 जाण पिशे जाले, म्हणजे पिशे मेंटल. आनी ते सगळे टर्न जावन आपणाचे गांवाच्या वाटेन झॉम्बीज कशे चलता तशें चलोन गांवाच्या वाटेन गेले आनी गांवांत पावले. आनी कांयच उलयना जाले, कांय सांगिना जाले कितें जालां कितें ना, कांयच ना. कळ्ळें न्हू तुका. बट एक तितूंतलो मेंबर आसलो पळय तो पयस रावल्लो. तो पयस रावन सगळें कितें जाता तें पळयतालो. तेणी वचोन सगळें सांगलें की कितें जालें पळय ती ब्लॅक मॅजीक बायल करता पळय ती इतली पावरफूल आहा की ती हात लायन आसतना तेणी ते दादल्या मनशांक असो गट धरलो आनी पिसो केलो म्हणून. आनी ह्या गांवांत एक खंय तांत्रीक बाबा आसलो खंय, पावरफूल, रियल पावरफूल.
आनी खंय तो चडसो खंय तपस्यात करतालो खंय, म्हणजे तो बसोन आपणाचे कितें प्रेयर करतालो तेंच आनी कांयच ना. खावप जेवप कांय ना तेजें, व्हेरी लेस लिटल गूड फॉर नथींग म्हणटा पळय थंय. आनी जॉन अंकलाक तो दादलो खूब बरो करतालो, ताका खूब तरेचे मॅडिसीन, झाडां पाला जी आसता तेतूंतली मॅडिसीन करपाक शिकयतालो बीन. अशें करून ते सगळे लोक त्या तांत्रीक बाबा कडेन गेले आनी तेणी सांगलें ती बायल जी आसा पळय ब्लॅक मॅजीक करता ती परत येयली आनी तिणी अशें अशें केलां, हे 6 जाणांक आमच्या पिसो केलो. तेणी असो बसलो आनी सांगलें की ती बरी पावरफूल आसा, हिसपा भायर पावरफूल आसा, खूब वर्सां पयलींची गजाल खंय ही, तिका तुमकां धरचें पडटलें आनी तूं म्हातारी न्हू ती, तेजे कडेन वचोंक मेळना तुमकां, तिका खूब ही स्टोरी तुमकां सांगता पळय खूब वर्सां पयलींची. आनी सारकी आयसोलेटेड एरियेची हे सारकी न्हू, खूब सारकीच आयसोलेटेड. आनी तुमकां त्या बायलेक धरचो पडटलो, हांगा हाडचो पडटलो आपणा कडेन. तेजे उपरांत आपूण कितें करपाचें तें तुमकां मागीर सांगता. बट तुमकां आपूण सांगता तें उडास दवरा. आपूण तुमकां हे जितले तुमी मनीस आसा पळय तुमकां एक तावीज दिता न्हू, सगळे जाणांनी ती गळ्यान घालपाची आनी वयपाचें त्या जाग्यार. ती तावीज गळ्यान घालपाची आनी वयपाची. ती घालिनासतना वचप ना, जाल्यार तुमची लायफ तुमकां मेळची ना. कित्याक ती बायल आहा ती खूब ब्लॅक मॅजीक करून पावरफूल जाल्लेली आसा. ते सगळे घालतात तावीज आनी सकयल वयतात आनी ते फॉल्सली फाटल्या दारांतल्यान बीन वचोन ते बायलेक घट धरतात. ओके. आनी जशें ते तांत्रीक बाबान सांगलेलें की ज्या टायमार तुमी ताका घट धरतले तेतूंतलो एक मनीस, म्हाजे कडेन एक एक्स्ट्रा तावीज आसा ती तेज्या गळ्यान घालपाची म्हणून, आनी तिका घेवन येवपाचो. मारप ना, असॉल्ट बिल्ड करप ना, मारत घरप म्हणजे अशी तिका हे कर, घट धर आनी घेवन यो. ती तावीज जेन्ना ती घालता ती सोमती बेहोश जाली जाणटी, सारकें न्हू, अशें बेहोश जाली. गांवांतल्या लोकांनी ताका थंय व्हेलें आनी थंयसर कमीत ते कमी एक 300 काय 400 लोक त्या गांवांत, तेच्या वयर ना, सारके आदिवासी कहेले. ते जाणटेक हाडलो, त्या तांत्रीक बाबा कडेन दवरलो. तांत्रीक बाबा येयलो, चॅक केलो जाल्यार ती मेल्लेली आसली, डॅड. आतां डॅड कशी जाली ती पळोवपाक जॉन अंकलान तेजें हें चॅक केलें सगळें. जाल्यार ताका कळोन येयलें, जॉन अंकल बीन हो एक सर्टन कायंड ऑफ डॉक्टरूच आसलो तो. तेणी सांगलें की चॅक करून सांगलें की हिका हार्ट एटॅक येयला म्हणून. ओके. कळ्ळें की हार्ट एटॅक येयली आनी ती एक्सपायर जाली म्हणून. बट सिच्युएशन तशें नासलें. जें हेज्या फुडें जावपाचें आसलें दॅट इज टोटली डेंजरस. ते तांत्रीक बाबान जेन्ना सांगलें, जॉन अंकलान जेन्ना सांगलें ताका हार्ट एटॅक येयला म्हणून, तांत्रीक बाबान सांगलें ना, ताका हार्ट एटॅक बीन कांय येवंक ना. ती खूद आपणाचो जो सोल आसा पळय ती खूद आपणाच्या बॉडींतल्यान तुमी मारच्या पयलीं, आमी कितें करच्या पयलीं तेणी आपणाचो जीव खूद सोडलो की तुमकां सोल भूत जावन तुमकां त्रास करपाक सगळ्यांक. ते आयकोन सगळे गांवांतले लोक जॉन अंकल पासून भियालो, खूब भियालो जॉन अंकल, खूब म्हणजे खूब हिसपा भायर भियालो. तेज्या उपरांत त्या तांत्रीक बाबान कितें केलें आनी तेज्यात खोपींतली ती बावली, क्रिपी बावली आसली, तुमकां सांगलेलें पळय क्रिपी, ती बावली हाडली सोदून आनी कितें कितें करून तेजो जो सोल आहा, तेजें जें स्पिरीट आहा तें बावलेन भितन घातलें. ओके. हे आयकपाक वियर्ड कहें दिसता, आयकपाक कॉमेंट मारणारे मनीस आसतले, कोण ही हा 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 फेक, हें तें खूब कितें कितें आसतलें. हे तांकां सगळ्यांक इग्नोर करून ही तुमकां स्टोरी सांगता. ते बावलेन तेजें तें स्पिरीट भितन घातलें आनी तो बावली एका झाडार खिळो मारलो. ओम तम तम, ओम तम तम तम, ओम तम तम तम, ओम तम तम तम. खिळो मारलो. जशें त्या घरान खिळो मारून ती बावली आसली पळय ती खिळ्याची बावली काडली, तेतून भितन त्या डॉलान भितन तेजें स्पिरीट हें केलें, आपणाचें कितें तांत्रीक बाबान केलें आनी त्या जंगलान भितन मदीं एका झाडाक ती खिळे मारून लायली. खिळे मारली आनी ताका चारूय वाटेन बाउंड्री केली, दुसरी झाडां अशी कट करून उडयली
थंय फातर बितर घातले आनी ती आयसोलेटेड कशी गेली. आनी त्या गांवांतल्या सगळ्या लोकांक सांगले ज्या दिसा ही बावली हांगाली कोणी काडली आनी जी डेड बॉडी आसा ती जाणटेची ही मेल्या, ही तेजी बॉडी थंयच हे केली, पुल्ली त्याच झाडा पोंदाक पुल्ली खंय, खूब वर्सां पयलींची गजाल, थंयच पुल्ली खंय. ओके. आनी ही बावली तर कोणी काडली, हात लायली जाल्यार तुमचो गांव काबार म्हणजे फिनिश, टोटल काबार म्हणून समजपाचो. आनी ह्या सगळ्या सिच्युएशनान जॉन अंकलाचो जो चेडो आसलो व्हेरी स्मॉल, तो सगळें ऑब्जर्व करतालो आनी तो तसोच आसलो, टॅलेंटेड आसलो जॉन अंकला भशेन, खूब टॅलेंटेड आसलो. तेकाय कितें कितें रिसर्च करपाक आपणाच्या बापाय भशेन तेका खूब आवडटालें तेका. आनी जॉन अंकलाचो तो सको चेडो नासलो, तेका पोस्को घेतलेलो. ओके. जी जेन्ना जाणटी जाल्ली जॉन तेजी बायल, तेन्ना तेका पोस्को घेतलेलो खंय. आनी तेच्या उपरांत जॉन अंकलाची बायल एक्सपायर जाली, म्हणजे 1.5 वर्सां उपरांत. व्हेरी स्मॉल चायल्ड आनी व्हेरी इंटेलिजंट. हे सगळें तो ऑब्जर्व करतालो थंय कितें झाड, बावली, भुताडकी, गोस्ट, मॅजीक, ब्लॅक मॅजीक सगळें. आनी थंयसर ती जंगलान जेन्ना ती बावली थंय मारली खेळाक, ओम तम तम, ओम तम तम तम, ओम तम तम तम. ती फूल एरिया सकयली जंगलातली ती फूल एरिया गांवांतल्या लोकांनी लॉकडावन केली, टोटली कंप्लीट लॉकडावन. आनी भायर तेंच्यांनी आपणाच्या लँग्वेजीन, कन्नड लँग्वेजीन बरयले, डू नॉट स्ट्रेस पास, व्हेरी डेंजरस एरिया. आनी थंयसर 2 व्हडले खांबे फातराचे बांदले, तेजेर दांडो कसो केलो, तेका एक घाट केली, त्रिशूल केले देवाचे, कितें कितें केलें, मंत्र बिंत्र केले आनी ती एरिया थंयसर बंद केली, कसली पुजा बिजा केली आनी ती एरिया थंयसर कंप्लिटली शटडावन केली. जॉन अंकलान हें सगळें एक्सपिरियन्स केल्लें. आनी जॉन अंकल हेचे बद्दल बूक बरयतालो. तेका हें सगळें एक्सपेरिमेंट, रिसर्च हें सगळें करपाक आवडटालें, पूण तेच्या वांगडा तेका एक बूक पासून बरोवपाचें, लेखक आसलो तो, रायटर आसलो, तेका बरोवपाचें खूब लायक आसलें. खूब बरोवपाक तेका आवडटालें, इतलें तेका आवडटालें तुमकां हांव सांगूं शकना. तेणी ही सगळो इन्सिडेंट एका बुकार बरयलो, कितें जाता कितें ना कितें हें तें सगळें बुकार बरयतालो तो. आनी आपणाची जी तेणी रिसर्च आसली ती कंटिन्यू केली. रिसर्चा वांगडा तो रायटिंगूय करूंक लागलो, सगळ्या गांवांतल्या लोकां वांगडा मेळोन रायटींग म्हणजे बूक बरोवप, जे इन्सिडेंट घडला पळय तो, तितूनूच अशें करून करून 10 वर्सां कंप्लीट जाली. आनी जॉन अंकल खूब जाणटो जाल्लो, खूब जाणटो जाल्लो तो. ऑलमोस्ट तो एक अशा लेवलार आसलो तो केन्नाय उडोवंक शकतालो, जेका सारकें जायनासलें, पण तो ही वॉज तरी स्ट्रॉंग. 10 वर्सां जालीं आनी 10 वर्सां उपरांत एक ल्हान भुरग्यांची, म्हणजे यंग 23, 24, 26 अशें 25, 26 तर 3 जाणां येयलीं, म्हणजे 2 चेडवां 1 चेडो, म्हणजे ती 2 चेडवां आनी 1 चेडो सांगलेले म्हणजे 2 चेडवां 1 चेडो त्या जाग्यार सेम त्या जंगलान कॅम्पिंग करपाक गेली. आतां कॅम्पिंग करपाक कोणाक आवडना, म्हाका खूब आवडटा, बट जेन्ना त्या गांवान कॅम्पिंगेक येयले त्या टायमार असो इन्सिडेंट घडलो, हॉरर, दॅट इज टोटली डेंजरस. त्या गांवान खंय ती 3 जाणां कॅम्पिंग करपाक गेली खंय, आनी 3 फोटोग्राफर आसली, तांकां बर्ड्सांचे फोटोज बीन काडपाक खूब लायक आसले. ती येयली त्या जंगलान येयली खंय, आनी आतां ही एरिया जी आसा जंगलाची, जे जाग्यार तेंच्यांनी बोर्ड मारलेलो, नो स्ट्रेस पास, डू नॉट एंटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, त्या जाग्यार येवंक नासली ती. तेच्या फाटल्या वाटेन जंगलाची दुसरी एरिया, फाटली एरिया, त्या वाटेंतल्यान भितन चल्ली कॅम्पिंग करपाक. आनी तो असो दोंगर आसलो, असो दोंगर, म्हणजे असो दोंगर आनी असो ह्या वाटेन तेंच्यांनी जो बोर्ड मारला नो एंट्री, आनी असो परत सकयल वचोन असो दोंगर वचोन ही दुसरी एरिया. ओके. रिवरच्या ते सायडीक, त्या सायडीकसून 3 जाणां भितर येयली त्या जंगलान, वयर चडली दोंगरार, आनी तेंच्यांनी कॅम्प घातलो आनी कॅम्पिंग सायट चालू केली. ओके.
आनी ते त्या टायमार 10 वर्सां उपरांत मातशें तरी सगळे इम्प्रुवमेंट जाल्ले, पुलीस स्टेशन सगळें हें तें एक्सेट्रा. आनी सकयल एंट्री करच्या पयलीं त्या गांवांत भितर एंट्री करच्या पयलीं सकयल खंय बरोवन दवरचें पडटालें की आपूण अमक्या टायमार भितर वयता, म्हणजे एका दिसाक वयता, 2 दिसाक कॅम्पिंगेक वयता जंगल एरियेन, तें बरोवन वयचें पडटालें खंय. आनी ती तिगाय भितर गेली आनी तांकां ती कॅम्प लायलो आनी ते चेडवाक भितर जे चेडूं आहलें ताका ती डॉल खंय दिसली वयर लायल्या पळय ती. ओके. आनी तांकां कॅम्पिंग करपाक उजो पेटोवपाक लांकडां जाय आसलीं आनी तें झाड इतलें व्हडलें आहलें, ती बावली अशी आहली 6 फुटाचेर वयर आहली बावली आनी ताका खांदयो आहले. ते खांदये ते टक करून खांद्याचेर मारले आनी एक खांदी उडयली सकयल उजो पेटोवपाक, कॅम्प फायर करपाक. आनी ती ताका बावली दिसली. ते चेडवान ती बावली अशी धरली आनी ओडून काडली. खेळ्याक आसली पळय ती ओडून काडली आनी तेन्नाच ओके सांगता तुमकां त्याच टायमार ताका खंय अलगूच कितें जावंक लागलें. म्हणजे कोण धांवता तो दिसोंक लागलो, कोण उठटा तो दिसोंक लागलो, कोण बसता तो दिसोंक लागलो, मदींच झाडार भुताडकी दिसोंक लागली, कोण जाणटी दिसोंक लागली. त्या चेड्यांक कांयच जायना, चेडवाकूच दिसोंक लागली. आनी थंयच्या थंय ते चेडूं जमनीर पडलें आनी पिशें जालें. फूल दोळे जे आमचे आहा पळय फूल दोळे तेजे फूल वायट जाले आनी ते थंय बसले अशें आनी अशें कडकडटा. तेजे जे फ्रेंड आहा ते दोगूय गेले थंय धांवून आनी ताका पळोवन ते शॉक जाले. आनी ती बावली तेंच्यांनी ती क्रिपी बावली पळोवन ते भियाले आनी तितूंतल्या एका भुरग्याक तीच जाणटी जी एक्सपायर जाल्ली 10-12 वर्सां पयलीं, तीच जाणटी अशी खामो दांडो घेवन अशी दिसली आनी एका सायडीक तेजे किडे बिडे. ते पळोवन ते दोगूय भुरगे इतले भियाले की तेंच्यांनी त्या चेडवाक खांद्यार मारलो आनी ते कॅम्पिंगेक कितें सामान येल्लें बिल्लें ते सगळें थंयच सोडून कशें करून धांवून सकयल आपणाचे गाडये कडेन पावले. गाडयेर घातले ताका आनी ते तेवटेंतल्यान गेले जाल्यार पुलिसाचे जे चॅक पॉयंट आहलो पळय तेंचो जंगल एरियाचे जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे लोक आहले ते चॅक इन आनी चॅक आउट नोट करताले. थंय गेले आनी तेंच्यांनी ताका सांगलें की अशें जालां म्हणून. ओके अशें जालां म्हणून जाल्यार तांकां ते थंयसरल्या लोकांक उगडास येयलो की ती खूब वर्सां पयलीं इन्सिडेंट जाल्ली. जे झॉम्बी खंय कितें म्हणटात ते आमचे आदिवासी लोक थंय रावताले तेंच्या वांगडा असो इन्सिडेंट जाल्लो म्हणून ते आख्खे एक तेवटेन व्हायरल जाल्लेली ती गजाल. सो ताका ते उगडास येयले आनी तेंच्यांनी एक टीम फॉर्म केली आनी त्या जंगलान गेले. जाल्यार तांकां ते जे आदिवासी लोक आहा थंय गेले आनी तेंच्यांनी थंय वचोन तांकां ती सगळी इन्सिडेंट सांगली की थंय 2-3 जाणां गेल्ली आनी तेंच्या वांगडा अशें जालें. ते 3 जाणांतल्या भुरग्यांनी सांगलां की थंय एक बावली कशी आसली ती ओडून काडली. तें आयकोन जॉन अंकल आनी बाकीची जितले जे टीम आसली, जितले जे आदिवासी लोक आसले ते सारके भियाले, इतले भियाले की आतां आमचो गांव काबार. आनी त्या टायमार जॉन अंकल आसलो एप्रॉक्स 80 years old. त्या टायमार जॉन अंकल आसलो एप्रॉक्स 80 years म्हटलें तेणी काय कितले तरी म्हटलें म्हाका, हांव सामको तुमकां सांगूं शकना. बट जो चेडो आसलो तेजो तो यंग आसलो त्या टायमार. बट आफ्टर 10 years later he was around 20 years old, 21-20 years old, uneducated but very talented. जॉन अंकलान ताका इतलो पावरफूल केल्लो तो, पावरफूल आसलो सारको. शिकानासतना पासून ताका सगळें खबर आसलें त्या टायमार. ओके आनी हे सगळे इन्सिडेंटान सगळे लोक थंयसरले भियाले आनी थंयसरले लोक 2 जाण जे तांत्रीक बाबा आहलो तेज्या वांगडा 2 जाण सकयल गेले. सकयल वचून पळयता त्या जाग्यार वचून पळयता जाल्यार बावली आसा तशीच आसा. सकयल जे कितें तेंच्यांनी झाडां बिडां उडयल्ली, फातर भितर उडयल्लेले तश्याक तशा. 10 वर्सां उपरांत ते एरियेंत गेल्लेले आनी सगळी एरिया इतली चेंज जाल्लेली की तुमकां सांगूं शकना पळय तितली. आनी तशेंच करून ते सगळे वयर येयले
आनी तेंच्यांनी तांकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक सांगलें की सकयल आमचे तर सगळे सारके आसा, तर तुमच्या वांगडा अशें कितें इन्सिडेंट जालो, कांयच कळना जालें. बट हेज्या उपरांत कितें जावपाचें आसलें दॅट इज टोटली ब्रुटल. ही जी आसा तुमकां हे तुमकां एक फर्स्ट हें कसो इन्सिडेंट कसो, बट सेकंड लेयर हेजो सेकंड इन्सिडेंट आसलो पळय तो इतलो डेंजरस आसलो म्हाका सांगपाक पासून तुमकां खंयच्या खंयच दिसता. ताज्या खंय एग्जॅक्ट एक 10-12 दिसान खंय एक व्हडली टीम येयली खंय सेम कॅम्पिंग करपाक, फोटोग्राफी आनी कितें कितें रिसर्च करपा सारकी तसली टीम. यंग कॉलेज पीपल, किड्स 26, 27, 25 अशे टोटली खंय 10 जाण आसली, चेडवां चेडे मिक्स आसले खंय. आनी तेंच्यांनी त्या गांवान सगळे सिग्नेचर बीन मारून तांकां पयलींच अलर्ट केल्लो की त्या गांवान त्या वाटेंतल्यान तुमी वयता जाल्यार मातशे अलर्ट रावा, कित्याक थंय अशे अशे इन्सिडेंट जाला. आनी आयचे तरणाटे जे भुरगे आसा तांकां सगळें ही हा 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 दिसता, फकाणां फेक दिसता. तेंच्यांनी तशेंच कितें तशें कांय ना, कुछ नहीं होता ऐसे, कांय ना. आनी तेंच्यांनी ती जर्नी कंटिन्यू केली. ही जी एरिया नो एंट्री आहा ते एरियेन न्हू, फाटली सायड जंगलाची फाटली सायड त्या एरियेसून 10 जाणांनी एंट्री केली. बट दीस टायम ते खूद त्या जाग्यार वचोन तेंच्यांनी ती बावली थंयसर जी झाडां पोंदाक खेळ मारून दवरलेली पळय ती बावली काडली, एक्चुअली खरी काडली. आनी हे काडून हेजे उपरांत थंय इतले इन्सिडेंट जावंक लागले, ओ माय गॉड, हांव तुमकां सांगूंक शकना. आनी म्हाका कोणी ही स्टोरी सांगला खबर आसा, जे म्हाका फोटोग्राफ्स आनी कितें 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 दाखयलां, हांव इतलो पळोवन म्हाका रातची झेम पडना जाली. हांवें तुमकां काल व्लॉग घालूंक ना पळय, हांव तुमकां खरें सांगता, हांव उठलो तेन्ना ताका कॉल मारलेलो तो हांवें रातचो दनपारचो हांवें 2 हे व्हिडियोज म्हणजे कॉल चालू केला, तो रातचो हांवें एकाक कॉल दवरला. फोनार उलयतालो जेयतालो हांव, इतलो उलयलो म्हणजे तुमी चिंता हांव ही स्टोरी कितें आयकलां आसतलें पळय तें. जेन्ना हे लोक भितर एंट्री केले आनी तेंच्यांनी ती झाडाची खरी बावली काडली, तेंचे लायफान बूम सत्यानाश. हेज्या फुडें कितें जालें, कसो हो इन्सिडेंट इतलो ब्रुटल जावपाचो आसलो, कसो हो इन्सिडेंट इतलो खतरनाक जावपाचो आसलो, ही स्टोरी म्हाका कोणी सांगल्या आनी म्हाका कशी कळ्ळी हे तुमकां जाणा जाल्लेलें जाय जाल्यार हेजो सेकंड पार्ट दॅट इज कमिंग टुमोरो पळोवपाक विसरो नाका. आतां फाल्यां घालूं का परवां घालूं हें तुमचेर डिपेंड न्हू गो. तुमी कॉमेंट करून सांगतली हेजो सेकंड पार्ट घाल जाल्यारूच घालतलो, नाल्यार घालचो ना. कोणाक फेक दिसता, कोणाक हे करपाचें जाल्यार कॉमेंट सेक्शनान बिंदासली करा, कळ्ळें तुमकां. आनी तुमकां हांवें सांगलेलें ह्या इन्सिडेंटाचो बूक जॉन अंकलान बरोवपाक चालू केल्लो, हांव तेज्या बद्दलूय सांगतलो. आनी हो इन्सिडेंट खंय जाला तोय सांगतलो. आनी हे इन्सिडेंट आमकां कसो कळ्ळो तोय सांगतलो. हे जाणा जावपाक जाय जाल्यार सेकंड पार्ट पळोवपाक विसरो नाका. आनी आयचो व्लॉगार म्हाका तर कमीत कमी 100 कॉमेंट मिनिमम, चल 50 कॉमेंट्स येता जाल्यार हेजो सेकंड पार्ट करता. बाय.